सकाळी हे शिकोवणेक हांवें नांव दिलां कितें पूण बदलूंक गरज. अशें कितल्या जाणांक तुमकां दिसता? कितें पूण बदलूंक गरज. आनी तुका खबर आसा आमी जायते फावटी म्हणटा आमी खुशाल ना ज्यो वस्तू पळोवन. कितें पूण बदलूंक गरज. पूण कोटा आमी तें म्हणटा आनी उपरांत कांयच करिना. आमी तें म्हणटा आमकां दिसून येतोच आमी चड काम करतात म्हूण. आमी तें म्हणटा आमकां प्रोक्रास्टिनेट जातोच की आमी चड ऑक्युपायड आसात म्हूण, की आमचो दीस वावरान भरला, की आमी चड कामान करूंक घेतल्यात. बरें हांवें खुबशीं कामां करूंक घेतल्यात कितें पूण बदलोंक जाय. वो हांव चड कामांनी रेवडलेली आसा कितें पूण बदलूंक गरज. ही भुरगीं चड बिगडल्यान कितलें पूण बदलूंक गरज. चलात पूण खरेंच कितें तें जें आमी चिंता उपरांत जातलें म्हूण. जातलें तें तूं आनीक एक पावट पर्वता भोंवडो मारतलो आनी फाल्यां तूं तेंच परत करतलोय. आनी पळोवंक घेतल्यार हांव चिंता की लोक थाव नासतल्या आदोल बदलपान शिरकोन उरता. ती बरे भाशेन जानत की खरेंच कितें बदलूंक जाय पूण तें आलशी ओगी चिंतनाक लागून जे दुस्मानाक जाय आमी जियेल्ले आमी सदांच रावता आनी कोण कोत्तलो म्हूण जें फकत आमच्यान करूं येता. म्हज्या वोलेरी वयला तारकार केल्ली आनी म्हाका चड काम आसा म्हूण. कितले काल पासून म्हज्या सांगून येजो. उपरांत एक दीस हांवें आयकलें देव स्पश्ट न्ही सांगता बरें तुवें तुजी वोलेरी केली तुका मानना तर बदल. तुमकां कितले जांक दिसता तूं चड काम आसाय आनी उपगोल आनी तुका जाय तितलो वेळ ना ब्ला 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 ब्ला. तुजो हात उबारूंक आलशी जायनाका. देवा म्हजी काकूत कर. म्हाका आदार दी. तुका खबर आसा तुज्यान एकल्यानूच तें बदलूंक जाता. तुज्यान एकल्यानूच म्हणजे तुजे खातीर तें कोण बदलतलो. लोक तुका आनीक आनी आनीक करूंक दितलो तें बदलपाक ताचेर अपेक्षा दवरिनाका. ती आनीक आनी आनीक सोदतलीन. तुज्यान एकल्यानूच तें बदलूंक जाता. चडसो लोक कितें करता तांकां थावें जातोच की वस्तू सगल्यो थाऱ्यार ना म्हूण. बरें कांय लोक रागार जाता कांय निराशी. थोडे स्वताचे चुचुऱ्यांनी बुडटात. थोडे आनी कोणाचेर गुन्यांव थापतात. जायते जाणां बालीचें रूप घेतात. पूण आमी खरेपणी कितें करूंक जाय तें आमी आमचे भितर थोडो उजो घेवंक म्हणूंक. तुका खबर आसा हांव कोत्तेली जें म्हज्यान करूं येता न्ही बदलूंक. हांव कोत्तेली जें म्हज्यान करूं येता हें बदलूंक. आतां म्हजें आयकात हें हांवें म्हटलेलें आयकतल्यात. जर आमी करीत जें आमच्यान करूं येता जाल्यार देव कोत्तलो आमच्यान करी नेजो तें. एकदम सोंपें. हें देवाच्या उतरांत सगल्या परस सोंपो तत्व. तूं कर तुज्यान करूं येता तें देव कोत्तलो तुज्यान करी नेजो. पळय तें उदाहरणाक जायत घडयेक तुज्यान ते प्रॉब्लेम सुटावे करी नेजो पूण तुज्यान मागणें करूं येता. तर तुवें मागणें केल्यार देवाच्यान काम करूं येता पूण तूं मागणें करिनाय जाल्यार देवाच्यान करी नेजो. तर आमी गरज करूंक जें आमच्यान करूंक जाता. तूं म्हणटाय वय तूं जानय म्हज्यान हें करी नेजो म्हज्यान तें करी नेजो करी नेजो नो करी नेजो करी नेजो करी नेजो हाचे वयर उलोवपाचें बंद कर आनी करूं येता तसलें कितें सोद आनी तें कर. तुज्या जिवितान एक वस्त आसा जी तुज्यान भायर उडोवं येता. जर तूं चड थकला आनी चड काम आसा आनी जायतोच वावर घेतला आसा फकत एक वस्त जी तुज्यान भायर उडोवं येता ताका खरेंच बरें फल जायना तुज्या जिवितान. आनी जर सोद भायर सरत ती वस्त देवान तुका कर म्हूण सुरवातेक सांगूंक नासली तुवें तें करूंक सुरू केल्लें. चलात तो बरयणार आनी सोंपोवपी पूण ताणें बरोवंक ना तें सोंपोवंक नाका. तुवें सुरवात तुजी केली तुवें स्वता तुजें सोंपोवंक जाय. म्हणजे जर तूं एक सुकलेल्या नोदिशी रावता तूं कितें कोत्ता तातूंत तुका आनी जीव ना तसलें पूण तूं उठोन वचो ना तर देवाच्यान कितें करूं येता. आयज तुवें उमेदीन म्हणूंक जाय तूं जाणो कितें हांव हांगा बसून वाजेलां गुणगुण तारकार करूं. वेल जालो करूंक म्हज्यान करूं येता तें आनी जर हांव करीत जें म्हज्यान करूं येता जाल्यार देव कोत्तलो म्हज्यान करी नेजो पळय तें. आमेन. जायत घडयेक तुज्या नेजो जायत घडयेक तुज्या काजाराची परिस्थिती खरेंच वायट आसा म्हूण म्हणूया तूं एक उस्तोरी आनी तुजें काजार जाल्यार एका दादल्या लागीं जो सारकोच वीट हाडपी आसा आनी तुका दिसता तें हारलें म्हूण आनी म्हणटोच तूं फकत स्वताच्या चुरचुऱ्यांनी बोरला आनी तूं तोरकार करता आनी गुण करता तूं भिराशी जालें आनी तुका दिसता तूं आरोपी. तूं सदांच म्हणटा कितें पूण बदलूंक जाय. ओके बरें तुज्यान ताका बदलूंक जायना पूण हांव तुका सांगता तुज्यान कितें करूं येता.
तुज्यान मागणें करून थोडें बी ओपूंक जाता जोर जायत. तुज्यान एकूच वस्त सोडून काडल्यार त्या मनशाची जी तुका आवडटा जायत घोडयेक तुज्यान तें सांगून सुरवात करूं येता. चलात आतां थंय थान सुरू कर. तूं फकत म्हूण म्हाका तुजे केस आवडटात. तुका केस आसात म्हूण हांव कशी वय कितें पूण सोडून काड जाची तुका पुरी खात्री आसा. कितें जाचेर तुज्यान ताची तोखणाय करूंक जाता आनी उपरांत फकत म्हूण देवा इतलेंच म्हज्यान करूंक जाता पूण हें म्हजें बी व्हरोंक एक पिकाबोल दोशी. चलात आतां सगळीं म्हणात म्हज्यान कितें पूण करूं येता. तुज्या कुशीक आसा त्या मनशाची वळोन म्हूण वेळ जालो तुवें सुरू करूंक तुज्यान करूंक जाता तें. तूं जाणय जेन्ना म्हाका थावें जालें देवाचें उतर शिकोन की सैतान म्हजें भुरगेपण चोरून व्हेल्लें, म्हजें इनोसंटपण, म्हजी स्वताची किंमत, म्हजे आत्मविस्वास, की ताणें म्हजी शांती व्हेलेली, म्हजो आनंद, म्हजें वटपण हांव पिशी जाली. आनी मागीर म्हाका मेळ्ळें इसायास 43:18-19 जें म्हणटा आदल्या घोडींताचो आनीक उगडास करी नाकात, पुर्विल्ल्या काळाचो घडण्यो मनांत हाडूंक नाकात. तर म्हाका ती वर्सां परोंक मेळोंक ना पूण म्हज्यान ती मनांत ती भायर घालूंक जाताली. चलात आतां जायत घोडयेक तुवें सांडल्या ती वर्सां तुका परत मेळची ना. जायत घोडयेक तुज्या खाशा मूर्खपणा लागून, जायत घोडयेक आनी कोणाच्या तातार करूंक, जायत तुवें थोड्यो चुकी केल्ल्यो, जायत कांय सोयरीगटी तुटून पडल्यो, जायत कांय दुडवाच्या लॉस्कान जाल्लें, जायत तशें तूं बरें जिवी जेलां आनी तुवें स्वताची काळजी घेवंक ना आनी तुज्या भलायकेची कांय लुस्कोन जाला. आनी तूं जाणय तसल्यो कांय वस्तू तुज्यान पाटी वचोन त्यो आसूंक जाय आसल्यो तश्यो करूंक, पूण तुका खबर आसा तुका ताचे विशीं चिंतूंक नाका. पयली वस्त जी करूं येता ती बायबल सांगता आदल्या घोडींतीचो उगडास करूं नाकात, पुर्विल्ल्या काळाचो घडण्यो मनांत हाडून काडात. पळयात हांव एक नवी वस्त कोत्तां. न्हय कोत्तेली करूं येता करूं पळयता पूण हांव एक नवी वस्त कोत्तां. आनी हें आसा न्ही बेलसो जे मेरेन तूं चिंताय वायट वस्त जी तुज्या सवें घडल्या ताचे बदल तुज्यान कांय करी नजो तूं केन्नाच पळोवंक पावचो ना जें सारकें आतां देव कोत्ता. जशें परी तूं जिविताक एक मनीस आसोंक आनी तूं फकत चिंताय ती नात. एक बरो गूण ना तसलो मनीस आसोंकूच जायना. अरे तुमकां थोड्यांक वायट सोयरी गो ते आसल्यो तुमी म्हाका विचार करीत तुका आपस मारूंक जाय. चलात एक बरो गूण एक मनशा सवें ना अशें तुका खंयचरूच मेळचो ना. आमी बरें आसा तें व्हडले नदरेन पळोवंक सुरू करूंक जाय आनी वायट आसा तें किकोंत करूंक जाय. देवाचे बुजाक राव, तारकार करी नाका आनी सुरू कर तुज्यान जाता तें करूंक आनी देवाक करून दी तुज्यान करी नेजो तें. देव आलशीपणार आशिर्वाद घालचो ना, तो नेनारपणार आशिर्वाद घालचो ना आनी ओग्यापणार. देव एक नवी वस्त करता ताका जाय तुवें मन पुर्विल्ल्या वस्तूचेर काडूंक. जर आयज पासून तूं म्हटल्यार तुका खबर आसा हांव कितली थोकल्यां, हांव गोंडोलान आसा, हांवें चड कामां हातीन घेतल्यां, म्हाका वेलूच ना, म्हाका वेल ना म्हज्या भुरग्यांक पळोवंक, आतां ती सारकींच वाडत जाल्यान, म्हजें घर कोसलोन पडलां. जाणय तुवें कितें केल्लें म्हाका जाय? सुरू करूंक जें तुज्यान करूं येता तें निटायर हाडूंक, पूण रडो नाका जें तुवें सांडलां तुका परत मेळचें ना ताचेर. कित्याक जर तूं बसोन चिंतल्यार वय म्हज्यान करूं येतली, म्हज्यान करूं येतालें, म्हज्यान करूं, तातूंत जें बोल आयज तुका देव दिवचो आसलो तें तुजें चोरून व्हेल्लें. आमेन. तुज्यान कितें करूं येतालें हाचे विशीं तुज्यान कांय करी नेजो, पूण तुज्यान आतां कितें करूं येता ह्या विशीं तुज्यान जाय तें करूंक जाता. तर हांव आसली म्हज्या म्हणूं येता 31 वर्साची म्हजें दोले उकडच्या आदीं देवाच्या उतरा सोवें आनी म्हाका दिसोन आयलें की हांवें कितें पूण करूंक जाय आनी न्हय फकत बसोन म्हज्या जिविताची तारकार करूंक.
हांवें देवाच्या उतराचेर वागोंक सुरू करूंक जाय. गरज म्हाका शिकोवन दिवंक, म्हाका जाणो जावंक उतर कितें म्हणटा तें, आनी मागीर गरज असली म्हजें मन बदलूंक, म्हजें चिंत नामुदार करूंक आनी उलयता तें बदलूंक आनी म्हजी वागणूक बदलूंक. आनी देवा पासो तूं जाणो कितें जालें, देवाच्या उतराक ठाव मेळलो. आनी तुका सत सांगता, हांव चिंतिना त्यो सगल्यो वस्तू जे आदी घडलेल्यो त्यो म्हजें जिवीत इतलें व्हड जालां गेल्या 10 वर्सां पासून, की जर म्हाका फकत ती 10 वर्सां आसलीं आनी केन्नाच आनी कांय ना बगर ती 10 वर्सां, तो एक बरो प्रवास म्हणूं येता. आमेन. आनी देव तुज्या वावराक लागून दोबरात तुका दितलो. बायबल आमकां भास दिता की तो एक इनाम दिवपी, कोण खरेपणी ताका सोदतात तांकां, तो न्याय दिवपी, तो देव फारीक करपी. आनी इसाय 61:7-8 म्हणटा की देव तुका दोबरात आशिर्वाद दितलो तुज्या आदल्या कोश्टांक. जॉबाक जायते त्रास पडले, पूण शेगी ताका दोबरात वयर आशिर्वाद मेळलो जसो ताका पयलो आसलो. देखून तुमचे सांडला ताका रडो नाकात आनी आयचो सुरो कोर घेवच्याक तुजे दोबरात दिली मजुरी. देवान तुका एक इनाम दवरला, पूण तुवें तुजें चिंत बदलूंक जाय. तुजें आरोपाचें मन घेवन बसोंक रावंक जायना. तुका चुचुरे करूंक, क्रोध आनी रागी जावन म्हणून कितें पूण बदलूंक जाय. बायबलीन थोड्या मनशाची गजाल करुया जांणी आपलें नशीब बदललें. तुज्या नशिबा विशीं तुवें कितें करपाचें आसा तूं जाणूय संवसार निर्माणा वयर उलयता. बरें, म्हजें निर्मण बरें निर्मिला पळय तशें. निर्मणा वयर तुका म्हायती आसा, पूण तूं जाणूय हांव खुशाल. क्रिस्तांवांक निर्मण आसा म्हूण. आनी आमचें निर्मण आमचें नियोजीत स्थान, ते सुवातेर आमी सगलीं पावतलीं. तूं जाणय म्हजी सुरवात बरी जावंक ना, म्हजो शेवट बरो जातलो. म्हाका दिसता आमचो शेवट कसो जाता तें अदीक म्हत्वाचें आमची सुरवाते परस. आनी आजुनूय तुका अशी जावंक ना, आजुनूय वस्तू परतूंक वेल जावंक ना, बऱ्यो सोयरी गोती जोडूंक वेल जावंक ना, रिणांतलो मेतलो जावपाक वेल जावंक ना, तुजें घर थारार घालूंक वेल जावंक ना, तुजे भलायकी विशीं कितें करूंक वेल जावंक ना, तुजी वालेरी विशीं कितें करूंक वेल जावंक ना. तुवें फकत बसून रावोंक जाय, खूब दादोशी जावन म्हणून कितें पूण बदलूंक जाय. ओ म्हज्या देवा, म्हज्या आनीके सोशिनेचो कितें पूण बदलूंक जाय. वो फकत एक रातयोर, वो फकत एक बेकार कोबा जायना तसलें गिरगिरें जें केन्नाच सोंपना. तूं वडीकूच कशी जातलें तूं फकत म्हटल्यार तूं जाणो कितें देंवचारान खूब मेल चल्ला. आनी हांव जाणो देवा विने म्हज्यान कांय करिना जो म्हूण, पूण जें कितें देव म्हाका कर म्हूण दाखयता हांव तें कोत्तेली. हांव कोत्तेली जें म्हज्यान करूंक जाता, आनी देव कोत्तलो म्हज्यान करिना जो तें. जाकोबाचेर नदर घालुया. जाकोब हेर कोणाय भाशेन व्हड गोंडोलांत आसलो. उटपोटी 32. पूण एक दीस ताका उपगोवन आयली आपल्या जिवाची. जेकोब एक फोटींग आसलो, एक नागोवनो, एक तोड्डोकी, एक लुटपी आनी एक चोर. आनी तो देवाक वळखतालो. पूण ताका स्वता प्रेरणा आसली आपल्याक जाय तें मेळपाक, की देवाचेर पातयेवन जें देव दिता तें घेवंक सारके तरेन आनी सारक्या वेळार जेकोबान सदांच थंय तें आपुणूच घेवंक तोजवीत कोत्तालो. म्हाका दिसता हांगा आयज जेकोबा परी थोडी भोव आसतली ताचे भाशेन वागरूप करपी. म्हणटोच जेकोबान सगळ्या तरेचो वायट वस्तू केल्यो, म्हणजे तो फकत ह्या गोंडोलान आसलो. ताणें खरेंच आपल्या भावाक लागयलो आनी लुटलो ताचो जोलम होकाचो. म्हणटूच आतां जाकोब असो परिस्थितीन आसलो जंय तो आपल्या भावाक भियेतालो. तुझा न्हय जेन्ना आमी वायट करता तेन्ना तुका शेवंटाक भिरांत दिसता. म्हणटच तो धांवतालो आनी लिपतालो आपलें पुरें जिवीत. वर्साची वर्सां तो धांवता आनी लिपता आनी तो तोच वीत करता जियोंक हें सोबीत ल्हान जिवीत जें ताचे पासत बांदलां. पूण तो धांवता आनी लिपता आनी धांवता आनी लिपता. आनी उपरांत तो शेकी ते दोशेर पावलो जंय ताका ताच्या जिविताची उपगोवन आयली. आनी ताका नाका आसलें जिवीत जे भाशेन तें आसलें तें. आनी म्हाका दिसता ताणें घोडयेक म्हटलां कितें पूण बदलूंक जाय. पूण तेन्ना ताणें जबाबदारी घेतली तें बदलूंक. आनी आयज तो म्हजो मुखेली मुद्दो. आमच्या जिवितांतल्या जायत्या भागांनी कितें पूण बदलूंक जाय, पूण आमी जबाबदारी घेवंक जाय म्हणूंक. आनी हांव तें बदलतलों. आतां देवा विनी आमच्यान कांयच करिनाजो, पूण तुजे विनी देवूय कांय करपाक ना, कारण तूं आनी देव वांगडी आसा तुज्या जिवितान. हांवें म्हटलें तूं आनी देव वांगडी आसा तुज्या जिवितान, म्हणजे तुका एक भुमिका आसा, ताका एक भुमिका आसा. तूं कर तुज्यान जाता तें, देव कोत्तलो तुज्यान जायना तें. उटपोटी 32:22. तेच राती जेकोब उठलो आनी आपल्या दोगां बायल्यांक, दोगां वस्तोऱ्यांक, आपल्या दोगां चाकोरणींक
आनी आपल्या 11 भुरग्यांक. म्हाका सोंसबोलें कित्याक प्रॉब्लेम आसले ते ताका दोगी बायलो, दोगी ओस्तोऱ्यो आनी 11 भुरगीं. हांव तर म्हणपाची कितें पूण बोलपाची गरज आसा. पूण आतां आयक, ताणें तांकां सगल्यांक घेवन आपलो वाल उतोरलो. एक वाल. Verse 22. ताणें तांकां पोलतोडी धाडली आनी उपरांत आपले आसले नासले तितले धाडले. म्हाका जाय तुवें हाचे वयर नियाळ केल्लो. जेकबान एके दोशेर पावलो आनी ताणें म्हटलें, जे सगळे म्हजे लागीं आसा ताची म्हाका कांयच किंमत ना जर म्हाका शांती ना. म्हणटूच ताणें अशेंच म्हटलें, ते सगळे भायर मार. ताणें तें सोडलें. ताणें सोशिल्लो पयस सरलो आनी ताणें म्हटलें, हांवें देवा थंय नीट जावपाक गरज आसा. आनी जाकोब एकूच रावलो आनी एक मनीस व्हडली ताचे कडल्यान उजवाडो पोरयान लढाय करूंक आसा म्हणजे तो देवा लागीं लढाय करतालो. आनी जेन्ना त्या मनशान जेकोबाचे जैत व्हरोंक जायना तें पळयलें आनी म्हाका आवडटा, ताणें ताच्या जांगल्याक हात घातलो आनी ताचे लागीं लढाय करतना जाकोबाचे जांगलाचे हात भायर सरले. तेन्ना ताणें म्हटलें, देवाचो दूत जो ताचे वती आयलो तो देवाचो दूत आसलो. म्हटलें, म्हाका वचूं दी. आनी जेकोबान म्हणलें, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घातल्या बगर हांव तुका वचोंक दिवचो ना. हें तुका कशें लागता? वो आसा दादलो जो सगळ्या परस वो तोंडाशी आनी तोरी ताका तोंड आसा. देवाशी वचोन म्हणूंक हांव बदलूंक तयार आसा. म्हणजे तो निकतोसी खरो वाड्यो जालो. म्हणजे खरेंच वायट 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 तोड्डोकी, लुटपी, नागोवपी ते ताचे नांवाचो अर्थ. आनी आतां तो थारोवो घेता तो बदलूंक तयार आसा म्हूण. आनी तो म्हणटा, देवा हांव तुका वचोंक दिवचो ना. हें तुवें बसोन म्हाका आशिर्वाद दिल्या बगर. आतां हें म्हाका आवडटा. आनी त्या मनशान ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी थोटाकून आनी चिंतून लुआन म्हटलें. ताणें म्हटलें, जाकोब, जाचो अर्थ फोटकिरो, घातकी, येवजण काडपी, नागोवनो. तो देरेपण आतां देवा लागीं लढाय करतना जाकोब स्वताक भेटलो. हांव तुका कितें सांगता, जेन्ना तुका तुजीच वळख जाता तेन्ना तुजे तोले खरेंच उकोडटात. कित्याक जायते पावटी कितें करता तें जाणें आमी आमचो जीव सारता ह्या अपराधी चिंतनांनी सगळ्यांक गुन्हाकारी करून आमच्या जिवितांत कितें जालां ताका जें सारकें जावंक ना. आनी सच सांगोंक म्हणल्यार आमी करिना जें आमच्यान करी येता तें बदलूंक. हांव सोजमोली म्हजे सगळे प्रश्न देव म्हूण. हांव तुमकां सच सांगता, हांव चिंतालीं. हांव अशें चिंतालीं, वो जर देवान अशें केलें, वो देवान तशें केलें, जर तांणी अशें करूंक नासलें चल आतां आमी सगळ्यांकूय गुन्हाकारी करता. आनी हांव सत तें सांगता, हांव खोल मागणें करी एक दीस. आनी देवान म्हटलें, देव तुजो प्रश्न न्हय. आनी हांवें खरें चिंतलें, बरें कोण तर हांव तोरी जावन येजो. म्हणजे हांव स्वताक फोटयतालीं. आनी मागीर देवान फुडले 3 दीस सारले म्हाका प्रकोसवानी दिवंक म्हज्या सांगाता घरान रावंक कितें लागता तें. म्हाका जेकोबाक घडलें तशें घडलें. तें अशें. Verse 28. आनी तेन्ना ताणें म्हटलें, तुका ह्या फुडें जेकोब म्हणची नांत पूण इस्रायल, देवा लागीं झुजपी बोलिश्ट. आनी हें म्हाका आवडटा कित्याक देवा लागीं झुजून तुवें आपूण बोलिश्ट म्हूण दाखयलां आनी मनशाचेरय तूं जैत वतलो. दुसऱ्या उतरांनी देवाक आवडटा तो मनीस जाचे लागीं फावो ती शक्ती आसा. म्हणूंक हांव जाणो हांव एक तोनाशा परी जियेला पूण आतां हांव ताका पाठ कोत्ता. हांव तुजे थंय भोंवता आनी देवा हांव तुजे लागीं झुजतलो आनी हांव तुका सोडून वचोंक दिवचो ना ह्या संवसारान जें कितें हांव पळयता तितलें म्हजें जाल्या बगर. चलात आतां. उपकारो ना तसलें कोणूच ना. न्हय ह्या बिल्डिंगान न्हय खंयसरूच ह्या संवसारान चुयतान तूं पळयताय. तूं त्या टेलिव्हिजन सेटांतल्यान म्हाका पळयात आनी आयकतात. तूं उपकारो ना न्हय. आजुनूय तुका उशीर जावंक ना. देव तो देव एके नवे सुरवातीचो, एक दुसरो सयोग, एक तिसरो सयोग तुका जाय पळयताचो. आनी गरज तुवें देवा लागीं झुजोंक. तूं मेकलो जाल्या पर्यान ते आदल्या जिवितान आनी मेलोन घेवंक जे जेजू मेलो तुका दिवंक. पूण हें घडचें ना जर तूं फकत म्हटल्यार वय कितें पूण बदलूंक जाय.
तूं जाणो जेकोब ह्या दोशेर पासून असोच पावोंक ना आजूय तो फकत वाल आसोशी बसला आनी म्हटलें बरें कितें पूण बदलूंक जाय. तो आजुनूय थंयच बसून आसपाचो ना. ताणें म्हटलें म्हजे लागीं आसा तितलेंच म्हाका कांयच न्हय जोर म्हज्यान सारको जियोन येजो. हांव जियेता त्या जिविताक हांवें पाठ करूंक फावो, हांवें देवाक धरूंक जाय. म्हाका ताचो आशिर्वाद घेवंक जाय म्हज्या जिवितार. आनी तो देवा लागीं लढाय करूंक लागलो. जायत गोडेक तुमी कांय जाणां ह्या कॉन्फरन्साक आयल्यात एक अजाप पळोवंक. आनी जायत गोडे गरज तूं घरा वेतोच सारूंक फुडले सुमान देवा लागीं लढाय करूंक. आमेन. जायत गोडेक तूं अपेक्षा दवरताय की हांव तुका लोकां मदलो भायर काडून म्हजी तुका खूब जानवाय दितेली. जायत गोडेक तूं चिंताय कोण पूण तुजेर आपले हात दवरून हें सगळें नाच कोत्तलो. बरें म्हाका तुका 2 उतरां आसात. कितें पूण कर. गुणगुणप आनी तार करच्या बदलेक कितें पूण कर. जोर तुजो वाल चुकला जाल्यार मुखार सर. जोर 10 वर्सां जालीं घोडो मेल्यार सकयल देंव. एका सुका वाल्याशी खंयसरी बसून म्हणपाचें बंद कर कितें पूण बदलूंक जाय, कितें पूण बदलूंक जाय, कितें पूण बदलूंक जाय. हांव सकाळीं चिंतालीं कित्याक लोकांक शिरवोसार ज्यो तांकां बऱ्यो लागोना करूंक वस्तू ज्यो तांच्या सोयंबाच्यो न्हय वो आपोवन्योच्यो न्हय. आनी तांकां आनंद ना, तांकां शांती ना, तांकां दादूसपण ना, ती सुकलेलीं आसा, निराशी आसा. आनी जेन्ना तूं तशें आसा तूं तुजे भोंवतणी आसा तेतल्यांचेरूय काडटाय. हांवें म्हटलें तूं तशें आसतोच तूं तुजे भोंवतणी आसलेल्या लोकांचेर काडटाय. कित्याक जें तुजे भितर आसा तें शेकी तुजे भायर सोदतलें. आनी दुसरो लोक आमच्या जिविताक जायते पावटी भोगूंक पावतात धीर ना जावंक, सारको थारावो घेवंक. म्हाका दिसता एक दुखेस्त घडणी तुजें पुराय जिवीत सारूंक कितें करूंक जें तुका आवडना वो करून कितें जें जायत एक पावटी जिवे आनी तुज्या कामाचें आसलें पूण आतां ते भाशेन ना आनी तें एक सुकलेलें वाल आसा. आनी जोर तुका खबर ना सुकलेल्या वालाची इलायजीची काणी इलायच्या देवाचो वोट भागणार आसलो. तो वेल आयलो दुकोलाचो. देव ताका अजापांनी जुवयतालो. एका वालाशी नांवाच्या शेरीत कावले ताका ताचें जेवण दवरताले सकाळीं आनी सांजे. पूण बायबल सांगता वाल चुकलो. आनी तुका कसली परिस्थिती आसून पर्वा ना. ती घडयेक सुकोत आनी तुवें गरज वळखून घेवंक जेन्ना तुवें कितें जिवें आसा आनी जेन्ना कितें मेलां. जेन्ना तें मेलां आसा आनी ना पळय तें ना. जेन्ना ताचेर कृपा आसा जेन्ना ती आसना. म्हाका चिंतून येता जायतो लोक आपले पुरे जिवीत येता सगळ्या वालाचेर बसोन आनी खरेपणी ताणें एक नवे दांडो करूंक तोचबीत करूंक जाय. तांच्या काळजान कितें पूण आसा पूण ती भियेलान. ती चुकल्यार कितें ती दुडवाचें चिंतात तें तें आनी कितें. आनी हांव तुका सांगता आनी कांयच अदीक म्हत्वाचें ना तुजें सूख आनी तुजो आनंद आनी तुजो सारको दीत देवा थंय. आनी कांयच म्हत्वाचें ना पूण रावोंक देवाचे खोशेन. कित्याक पर्वा ना तूं कितलेय लोकांक खोशी दवरल्यार तूं खोशी जावपाक ना. तुका कळलो ना तर की देव खोशी आसा म्हूण तूं कोत्ताय तातून. म्हाका तें परत म्हणू दी. पर्वा ना तूं कितलेय लोकांक खोशी दवरल्यार तूं केदींच खोशी आनी दादोशी आनी आनंदी जावचो ना. तूं जाणो जाल्या शिवाय की तूं सारको देवाच्या कोशा मध्ये आसा म्हूण. आमेन आमेन. तर जाकोब एक खरो तोणोशी आसलो पूण तो बदलो. तुजा न्हय राजा सॉलाचें चिंता. सॉलान सुरवात बरी केली पूण शेवटाक वायट उतरलो. जाकोबान सुरवात वायट केली पूण शेवटाक बरो उतरलो. म्हाका परत म्हणूंक जाय म्हाका दिसता आमी कबार करता तें चड म्हत्वाचें आनी सुरवात करता त्या परस. म्हाका दिसता जायतो लोक आपले सुरवातेक चुकता आनी तांकां केन्नाच ताचे वयर वचोंक जायना. तांकां जिवितान बरी सुरवात मेळोंक ना. तुजी सुरवात कशी जाली तें तुजें निर्मोन चोरूंक दिनाका. आमेन. तुका एक निर्मोन आसा. एक देवान दिल्ली रोगतान विकती घेतलेली निर्मोन. पूण तुवें बेश्टोच बसोन आनी जे परी वस्तू आसता ताची तारकार करचे बोलक तुवें कितें पूण गरज करूंक जाय. आमेन. तुवें म्हणून गरज आसा आतां हांव जेरूल पळयता दुस्मानान कितें केल्लें आनी हांव ताका हारयतलो. हांव ताका हारयतलो. बरें एक बदलप तुज्या चिंतनांनी म्हणजे एक बदलप तुज्या जिवितान. म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक बदलप जाय पूण केन्नाय आमकां ताची भिरांत दिसता आनी आमी गोंडोलान पडटा आनी तें करूंक आमकां आगोड लागता. पूण बदलप उदरगतीक गरजेचें.
चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हूण. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा. उपकार कर आनी मेळो choicemayer.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवंक. आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी आमी संवसाराचे सरभोंवती क्रिस्तांत मोग परगटू.